आयज सकाळी कितें जालें, सकाळी 9 सुमार हाय वोल्टेज येयली आनी घरा कडेन हांव आशिल्लो. म्हणजे म्हागेलो घरा कडलो कॅमेराचे बॉक्स जे आसा तें जळ्ळें थंय आनी फ्रीज गेलो. तेच बरोबर बाकीच्यांनी हांवें जेई फोन केलो अशें हाय वोल्टेज जाल्यार, पूण तो म्हणपाक लागलो कितें आमकां कांय आयडिया ना म्हणपाक लागलो. जेई सांगपाक लागलो. हांवें वयर तांकां इलेक्ट्रिसिटी वयर मडकय हें केलो, कितें फोन केलो आनी तांकां सांगलें कितें म्हणून आतां हाय वोल्टेज येयल्यार हें अकस्मात मातशें हांकां लायनमॅनाक कोणाक धाड म्हणून. सो ते म्हणपाक पळयता हांगा कांय येना म्हणपाक लागले ते. मागीर ते येयले म्हणटकीर मागीर तेंनी थंय पळयना पळय जाल्यार ट्रान्सफॉर्मराचो फॉल्ट कितें म्हणपाक लागले ते. आनी सगळे प्रत्येकाले मागीर म्हाका सगळे बाकीचे लोक सांगपाक लागले, बाकीचे ते सायडीचे सांगपाक लागले प्रकाशाली कितें वॉशिंग मशीन गेलें, मागीर ते प्रताप तेंगेले टीव्ही गेली, अशें खुबशे कोणाली कितें कितें डॅमेजीस जाल्ले आहा हाय वोल्टेज येवन. तुमची बीन म्हाका दिसता टीव्ही हेचे सगळे गेल्ले आसा. आमची हें जाल्ली आसा आनी अशें खुबशे जाणांक आयज लॉस जाल्लें आहा. सो कितें आतां हांकां लॉस म्हणटा आतां कशें कितें लोकांक गव्हर्मेंटान आतां पळोवपाचें लोकांक कितें खंयच्यान कशें कितें दिवपाक मेळटा तें हें करपाचें गव्हर्मेंटान आतां. सादारण कितल्या घरांक इफेक्ट जाला आसतलो? खुबश्या घरांत आतां कळटलें. आतां लायट येता आतां कोणाले थोडे कामाक गेल्ले आशिल्ले किंवा ते कोणाली प्लग लायल्लो आशिल्लो ते भाजी इवन बल्ब फुटपाक लागले. आमचो घरा कडलो बल्ब जे आशिल्ले चालू आशिल्ले पूण तेवूय फुटपाक लागले बल्ब. आनी चार्जर मोबायल चार्जिंगाक लायलो तो चार्जर पासून. सो ओवरऑल कितले अशें लुकसाण जालां आसतलें म्हणटा तूं? एक प्रत्येक आतां तें आतां सगळें आतां सर्वे करून आतां हें करचें पडटलें. तें आतां प्रत्येक जाण म्हाका सांगताले आतां की कशें कितें तें तितली आयडिया ना म्हाका. म्हणजे कशें तेजो व्हॅल्यू म्हाका व्हॅल्यूची आयडिया ना. आतां ते सर्वे करची पडटली. ओके. पंचायत बीन कितें तुमी हेल्प करपाक शकतले काय म्हणटा तांकां? पंचायतीचें म्हणल्यार आतां पंचायतीचें म्हणल्यार पंचायती कडेन कोणसो तितलो हें करपाक हें ना न्ही. ओके. पंचायतीच्या मार्फत तूं कोणाक म्हणून कितलें म्हणून दितलो करपाक शकना न्ही. तितलो फंडचा नॅचरल कॅलॅमिटीज म्हणजे त्या हितून तूं हें करपाक शकता न्ही. म्हणल्यार तो बजेट आमी 25,000 कितें बजेट दिसता. पण तितूर सगळ्यांक हेल्प करपाक जावपा ना. ना कोणाक म्हणून कितें म्हणून हें करतलो. हे केबल जे घातल्या पळय ते केबल घातल्या ते सारके ना. केबल ISI मार्क न्ही ते. हे घातल्या त्या केबलांचो फॉल्ट दिसता म्हाका. इवन हेजो आतां घातल्या पळय केबल ते केबलांचोय फॉल्ट आसा. ते अशेंच न्ही की हेजो फॉल्ट तेजो फॉल्ट. पूण केबल घातल्या ते केबलाक ISI मार्क ना मेन. केबल घातल्या ते डुप्लिकेट घातल्या. हेजेरूय गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय. केबल कसले घातल्या कॉन्ट्रॅक्टरान ते हे अंडरग्राउंड केल्या ते. हय अंडरग्राउंड जे घातल्या ते डुप्लिकेट केबल घातल्या. ओके. सगळ्याक जे हे आमचे मडकय जे घातल्या ते डुप्लिकेट. आनी बॉक्सां बीन बसयल्या पळय ते सारकी ना बॉक्सां. प्रोडक्शन फास्ट जाल्ल्या कारणान ते बॉक्सां बीन शॉर्ट जाता. फर्स्ट टायम तेणी चालू केल्ली लायट पळोवपा खातीर ते किशोर नायक म्हणटा ते गेली सगळें जळें भितरले घरा कडलें. इवन लायट जी आशिल्ली ती लायट वचून ते गेली जळी. आनी हे जे तेणी डुप्लिकेट घातला ताबडतोब तेणी हें रिप्लेस करपाक जाय. सकाळ फुडें वॉल्टेज हें जाली हाय जाली आनी त्या वॉल्टेज हाय जाले उपरांत आमचे वॉशिंग मशीन हें जालें. आवाज येयलो वॉशिंग मशिनाक? आवाज येवना. जळ्ळें. जळ्ळें आनीक बाकीचे इतर तुगेले आमचे हे बल्ब बी आहा पळय न्हू ते बल्ब गेल्ले. टीव्ही गेली. आनीक आमचे आतां खबर ना म्हाका हें तें एअर कंडिशन आहा पळय न्हू तेवूय म्हाका दिसता हें जालां आसतलें. पण आतां सद्या लायट ना तुमकां? आमकां लायट ना. आनी आतां कितें हें ट्रान्सफॉर्मरा लागून जालें म्हणटा हे आतां त्या आमी सांगूंक शकना न्हू. ते इलेक्ट्रिशियनाचे आहा. हे आतां बदलूंक येयले ट्रान्सफॉर्मर? ते बदलून येयले.